नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घाली आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वदा आमेन. ए मुछा चिसू आमची पदकां आमकां बक्षी एम कोडाच्या उच्चांतले आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक चड करून तुजी काकुळतीची अदीक गरज असल्या सरकार वन पावय. दुसरो मिस्ते समी जेजो सरकार सडटा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवन मरिये देवाचे
देवाचे मये आम पापिया खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जिजू. बघेवून मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जिजू. बघेवून मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जिजू. बघेवून मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जिजू. बघेवून मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदान सर्वदा आमेन. एमच्या जिजू आमची पदका आमकां बक्षी एमकोडाच्या उच्चांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्या सरकार वन पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकवार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिस पडतो राजा समकारी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जिजू आमची पदकां आमकां बक्षी एम कोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्या सरकार वन पावय. सौतो मिस्तेर अंकवार मरिये कुडी आत्म्या समेत सरकार घेतात.
आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवन मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वदा. आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्या सळकन तुजी काकुळतीची अदी गरज असल्या सरकार वन पावय. पांचवो मिस्तेर औंकवार मरिये सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये
कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचुमे आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. महिमा बापा कणी पुता कणी पवित्र आत्म्या जशी आधी जशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. आमची पातका आमकां बक्षी येम कोडाच्या उचांतले आमकां निवार सोमेस्त आत्म्या सडकन तुझी काकुळटीची अधिगस नामांड्रणी काकुळतीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोशा आम्ही तुका आवडो मरता आम्ही परदेशीची बाळका ह्या दुखाच्या कोणात असता आस्कार उसका सोड आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शकये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मुगाळी ये दुळबी अंकुवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माया पसत विनाती कर ख्रिस्ताच्या फसवण्या कमी फसवचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर ख्रिस्ता काकुळतामची कर ख्रिस्ता काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर ख्रिस्ता आयक आमकां ख्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा देव पुता संसाराच्या तारोका देव पवित्र आत्म्या शांती सिमत्रिंदादी एकाच देवा भाग्यवंती मरिये भाग्यवंती देवाचे माये भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी ख्रिस्ताचे माये पोवी सभेचे माये देव कृपेचे माये ओव नितळी माये ओव निष्कळवंती माये गत नसले माये अपोट माये मोगापात माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनाराचे माये सडवंडराचे माये काकुळतीचे माये बरोशेचे माये पोषणी अंकुवारी मनापात्र अंकुवारी परकोटम पावसाले अंकुवारी पदवेदार अंकुवारी दयाळी अंकुवारी विश्वासी अंकुवारी नीतीच्या आश्रया जाणवयाच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मिक पलंगणा मान पावजल्या पलंगणा भक्तीच्या परमित पलंगणा गुप्त गुळोबा दाविदाच्या बुर्जा गाड्याच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या अर्का सर्गींच्या दारवटा
वाट्या पसत विनंती कर कोणत्या फराच्या अनेक येत्रा पसत विनंती कर पिडेस्तांचे बळायके पसत विनंती कर बातक्यांच्या आसऱ्या पसत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे पसत विनंती कर क्रिस्तवांच्या आधारा पसत विनंती कर बडव्यांचे राणी पसत विनंती कर पात्रेरकाचे राणी पसत विनंती कर प्रवादींचे राणी पसत विनंती कर अपोस्तलांचे राणी पसत विनंती कर मार्तीरांचे राणी पसत विनंती कर कोणपेसराचे राणी पसत विनंती कर औंकवारीचे राणी पसत विनंती कर समेस भक्तांचे राणी पसत विनंती कर सैंबाच्या कथावीन गर्भी संभावले राणी पसत विनंती कर ओ पवित्र जारीचे राणी पसत विनंती कर कुटमांचे राणी पसत विनंती कर समाधानाचे राणी पसत विनंती कर देवाचे शिली संसाराचे पाप कटतले बुगो समकाय सुमिया देवाचे शिली संसाराचे पाप कटतले दैकम काय सुमिया देवाचे शिली संसाराचे पाप कटतले काकुलतम छिकर तुझ्या ससाय काल ए देवाचे भगवन्मय आम्ही येतो आमच्या गरजान आमच्या मागण्या सोबे परो करी नका पूर्ण समेस विज्ञानले आमका सदांच निवार आनंद बरी सदैव औंकवारी भगवंती देवाचे मी आम्हापासून विनंती कर त्याच्या बसवण्या कमी फसोचे खातीर प्रार्थूया ये देवा तुझ्या एकल्यास पुतान आपल्या जिने मरणाने जिवंतपणावरवी ससनांच्या बचावाचे इनाम आमकां जोड दवरला भगवान औंकवार मरियेचे पवित्र जरचे मिस्तेरामिणी आळतना तांतू वाटापिल्या समी पटलाव करीसो आणि तांतू बसयल्या मिजडीचे कर म्हूण आम्ही तुझे लगी परत आऊन त्याच ख्रिस्तांच्या सम्यावरवी आमेन. सकाळची भेटवणी येशूच्या दैवी काळजा आईच्या दिसाची सर्वची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिकपणापासून आणि अल्तारेच्या बोपोवी सक्रामेंतान तुवें तुका सकळ नासतना भेटोवच्या सुमेस्ती हृदयापासून बगीन तोंकार मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागणेच्या पोस्तलदीच्या हृदयापासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या हृदयापासून हे जर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासून ही जेजूच्या पवित्र काळजा ही जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवदैवी काळजाच्या ससायेन राग आमच्या भोवगेवन पाप साहेबाक जातू ताका उजवाड घटायेनी घुसवण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निजक्रिस्त हांव केलो म्हूण आज बऱ्या सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना आनी म्हज्या पात्राच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पदकां म्हज्या पात्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसयबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पापांत हांवें पडन जावच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पात्याची काकूट कर म्हाका पात्याक बक्षी. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातेन एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्याची आनी मेल्याची मुसळी करूंक वेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं ससनीक सता आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केलाय तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बावार्थान शियोकानी व्हरून हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षाने आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जडटली म्हूण हांव बरगसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुलदार
आनी तुवें ती बसयल्या ह्या बरवशांची येवकांनी बरोवंक हांव खुशी वरता आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेराचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगांची येवकांनी बरोवंक हांव खुशी वरता आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती काटारता. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण ती निशेव करता आमेन. मोरेक सांबाळपण. म्हजे राणी आनी माई हांव मुखार सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून मुगाळे मरे हांव तुज्यो सल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हळ्यार बरी. सर्गाचे रडणे उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जाका तूं ओंग फावो जाली. हालेलुया. तो आपल्या सांगले बरी जिवान जाला. हालेलुया. आमी पासत देवा लागीं माग. हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पावंक वारे मरे. हालेलुया. कित्याक स्वामी परस जिवान जाला. हालेलुया. प्रार्थुया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दय केली. ताचे माया उपकार मरे मारिफात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभाचो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. राखण बुडव्या गडे मागणे. देवागल्या वडव्या म्हज्या रगण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोतूच पडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. सगळ्या बावरते प्रसाद मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंत प्रकाश ताचे फाकोदी समाधानाक ती विशेव घेव दीत आमेन.
जावं जमल्या बापा भेटू बलिदान वेदीसशी एकवटल्या एकाच जामोनान अर्गांनी तावदीन पोनी सोडवून याळून सांगाता मेळून जिवता सर्गीचे जेवण वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा वंदन पराक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा वंदन पराक्लिता वंदन त्रिएक देवा कृत्या मी बापा उगडासा करता सोडवंदा जेजू कादी तुका दिन वाचता पवित्रज्ञाची देणी दिल्या करसिता नवे जिवी दिल्लेल्या अर्गा पाठयता वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा वंदन पराक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा वंदन पराक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा वंदन पराक्लिता वंदन त्रिएक देवा. ह्या बलिदाना वेळार फिरगयच्या लोकांच्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मागया. आयच्या दिसा देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. रिचर्ड आनी लुसी डिसोजा सान लॉरेस वाडो, इब्राहीम ओन्नेकाटे, प्रिन्सन डिसोजा सान थॉमस वाडो. तशेंच आज पवित्र युकरिस्त पयले फावटी सेवच्या सर्व भुरग्यां बसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाचे न्हू पस्का कालाच्या तिसऱ्या आयतारा एक कुटाम जावन सोम्याच्या जेवणाक सांगाता मेल्ल्या. आयची देव स्तुती बियाण कांगल जाताना आमच्या बावटाच्या दोळ्यान सोम्या जेजू वळखूंक आनी ताका साक्ष दिवंक उलो दिता. जशे एमाउसाच्या वाटेर जेजू दोगांशी संबेडता आनी तांचो बावर्त घट करता, तशे आमी बावर्ती कालजान आनी मनान जेजूक साक्षी जावंक आपयतात. आज आमी 11 जाणां भुरगीं पयले फावटी जेजू कुंगारान सेवंक आत्रेगूण आसा. आमच्या काळजान येवंचो जेजू, आमकां ताचे बरी कालती आनी गुनेस्त कर. आमी सदांच तसो मोग करून, तसो ताळो आयकून, तसो पाटलो करून, ताचे सक्तेन बरोवन ताची साक्षी जावन घट जसची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यानो, आयचो दीस आम्हा समेस्तांक सगळ्या फिरगस कुटुंबाक वर्त्या संतोश आसो.
आज आमच्या फिरगजेचे 11 जाणां भुरगीं पवित्र स्नानाद्वारे बावर्ताचे पयन आराम केले. आज जेजूक उंड्या वायना रुपार पयले फावटी तांच्या जिविताक स्विकार करतात. तसो जेजू तांचे सवय सदांच रावूं आनी तांचें जिवीत नंदन करूं म्हणून आमी मागया. ह्या जेजूची वळख दिसान दीस ह्या भुरग्यांच्या ह्या कुटुंबांच्या जिवितांत सदांच चड आनी चड जावं दी आनी आमी हर एकल्यांनी ह्या जेजूक साक्षी जावन जियोंक गरजेचो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सुमयाचें बलिदान फावो ते प्रमाणे भेटोवच्याक आदारिल्ल्या सर्व पातकांची दूख धरून सांगता आमी म्हणया. हांव पाती सरपद वेळा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पुस्तकां सदां संपवार बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताजा इष्टा संसारे सर्वेश्वरा देवा सर्गे चाराया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमचे काकुट तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. जिव्या देवा आमच्या बापा मनशाच्या विकटायच्यो मान्यो तुझ्या जन्माची येवजण पाडाव करूंक सकणान देखून जेन्ना तुझे देवाणी तुझ्या पुताक जिविताच्या घडणारा कुर्सार मारलो
तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जणवाय पदवी आनी मोग आमी वाखणटा. आमच्या काळार लेख नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ल्या सुडवणेची आजून खबर मेळूंक ना, तर तांकां सगळ्यांक तुज्या येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रो एक रजन संगत उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जुदेव भावांनो आनी जेरुजलेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीट दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें दवरलेलो मनीस, हाका रुजवत जावन देवान ताजे मार्फत तुमचे मुखार केल्ली ती असर्या विचित्र कार्यां आनी कोना तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावाले प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभर्त्य करणार कुडसयलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरून जिवंत उठयला, कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरूंक शकलें ना. ताच्या विशांत उलोवंक दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोल्या मुखार दवरतलो, तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजे काली संतोश जाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजे कुडी बरवशान जियेताली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळान सांडचोनाय आनी तुज्या विश्वासी सक्राक कुसोंक चडचो नाय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावांनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलो हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका निखेपिलो. ताजो पंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रौढी जावन आसता आपल्या सांतातेचो एकलो. आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमनेंट केल्ली बसवणीचो जण आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताजे कुडेन कुसाडाय देखली ना. म्हूण ताणें मोडल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतलो सत ताणें पयलेंच प्रगट केल्ले. ह्याच जेजूक देवान मरणांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताचो साक्षी. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसयलो पळय तापमो. बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोपकार.
जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ दवरतो म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस पोरा लागीं हांव म्हणटा, तोच म्हजो धनी आनी म्हजे दायज आनी म्हजे पिवणपात. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका सांगतल्या सर्वेस्परा हांव दिन वाचता. रातीचे पोरयान म्हजे अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उद्देशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजे काळीज उल्लसता, म्हजो आत्मा दादोसकायेन माळटा. म्हजी कूड लेगून सवेस्तकायेन जियेतात. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक ससनांचे सूख. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, ताच्या करणे प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतले देवा तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशेंच जाल्यार ह्या पारकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतीन मांडून हाडा. तुमचे पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयलेत म्हूण तुमी जाणा. आशेन सोडयले, रुप्यान वा भांगारान वा ना जातल्यान मालान न्हय, बागार आई बाबीन आनी कथावीन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थाप आनी आदिनसे देवान ताका विंचलो. आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडाफो केलो. ताका मेडल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवा ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. आशेत तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतर ए. Alleluia, 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 alleluia. Diso, aiso, anandaso,
आमकां सर्वांसून तो सरसो सोम्या देवा घरसून गावचो उपकाराडो अर्गा दिवचो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसो सालुका फरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तवळ एम्माउस्तावन आयलेल्या सिसाने वाटेर घडयल्ल्या संगते विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मोतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सुतमणूक ते आनीक दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं खायपुणी खावंक आसा. ताणें ताका इंगड्यार भाजिल्ल्या मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो सुत्यो संगती तुमचे संगता आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोंसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पातकाच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर है वकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता जेजूतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्का काळाच्या तिसऱ्या आयतारा आमी आसाव आनी ह्या आयच्या दिसा कशें सिसांनी जेजूक वळख धरली, त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांनी जेजूची वळख धरून त्या युकरिस्तांतल्या जेजूक सेवच्याक आमची भुरगीं तयार आसात. एक फावटी एका टिचरीन तांच्या क्लासींत आशिल्ल्या भुरग्यांक एक पिंतूर सोडोवंक सांगलें आनी तें पिंतूर सोडयत आसतना उपकारी मनाचो गुर्त जावंक जाय आनी कित्या खातीर तो उपकारी मनाचो गुर्त म्हणलें सांगूंक जाय म्हणून तांकां थंयसर क्लासींतल्या भुरग्यांक ती आज्ञा दिली. आनी भुरग्यांनी एक एकच पिंतूर उपकारी मनाचो गुर्त जाल्लें तें तांच्या जिवितांत ते सोडयलें. एकल्यान ताच्या आवय बापायचे फोटो सोडयली
एकल्यान ताचें घर सोडयलें, एकल्यान थंयसर एक वाहन सोडयलें, एकल्यान एक घडयाळ सोडयलें. पूण अशें एकल्यांनी एक पिंतूर थंयसर सोडयलें. पूण एका भुरग्यान एक हात सोडयलो आनी टिचरीन चिंतलें हें भुरगें हो हात सोडयला आनी तो हात देवाचो हात जावंक जाय म्हणून तिणें तिचे वितल्याक चिंतलें. आनी उपरांत भुरग्या लागीं तिणें विचारलें, तुवें हात कित्याक सोडयलोय, कोणाचो हात तो? आनी भुरगें म्हणूंक लागलें, तो हात तुजो. आनी टिचरीन विचारलें, म्हजो हात तो कसो जावचो? आनी तेन्ना ते भुरगें म्हणूंक लागलें, ह्या हातांनी म्हाका टिचरीन बरोवंक शिकयल्लें, ह्या हातांनी म्हाका आरावण धरल्लें, ह्या हातांनी हांव पडटा आसतना म्हाका उखलल्लें, ह्या हातांनी म्हाका नितळ केल्लें. आनी अशें ह्या हातां द्वारे म्हज्या जिविताक मस्त बरेंपण जालां. देखून ह्या हातांतय हांव उपकारी मनाचें आसा. त्या टिचरीन केल्ली ते उपकारी मनाच्यो करण्यो त्या भुरग्यान उडास काडल्यो आनी तिची सेवा, तिचें बरेंपण हें सगळें त्या गुर्ता मुखांत्र ताणें ह्या भुरग्यान थंयसर सांगून दिलें. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडोवन पळया म्हजे हात आनी पांय म्हूण सांगून तांकां तो दाखयता. जेजूच्या हातांत, ताच्या पांयांत कितें विशेशता आसा? आमी हांगासर कुरीस पळयलो जाल्यार त्या हातांचेर थंयसर खिळायिल्ले गुर्त आसात, त्या पांयांचेर खिळायिल्ले गुर्त आसात. आनी तोच जेजू ह्या संवसारांत परगट जिवीत सारता आसतना सबारांच्या घरांनी त्या पांयांनी गेल्लो आसा. सबारांच्या घरांक वचून त्या हातांनी ताणें बऱ्यो करण्यो केल्ल्यो आसात. सबारांक ताणें आपवडलें आसा, तांचें जिवीत थंयसर सुद्रायिल्लें आसा आनी तांकां सगळें बरेंपण ह्या हातां द्वारे, पांयां द्वारे ताणें लाभयल्लें आसा. देखून हे हात आनी पांय जेजूचे ते भोव मोलादीक आनी आमकां क्रिस्तांवांक ताचे हात आनी पांय सोडवणेचो मिस्तर आमकां परगडतात, ताचो साक्रिफीस आमकां दाखयतात आनी आमी सदांच ह्या हातांचेर, ह्या पांयांचेर, जेजूच्या कुडीचेर आमचे दिश्ट आमी घालता आसतना तो जेजू कुर्सार मात्र न्हय, बगार तो कुर्सार आसलो जेजू जिवंत जाला आनी आमकां समेस्तांक जैताची निशाणी तो जाला. मगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां बरे हात, आमकां पांय दिल्यात, आमकां बरे विश्वे ताणें फावो केल्यात आनी हे सगळे आमी देवाच्या सेवे खातीर, पेल्याच्या सेवे खातीर ते वापरूंक आसात. आज आमचे 11 जाणां भुरगीं जेजूक, यासू जेजूक हातां पांयांचेर कुर्साचे गुर्त आसल्या थंयसर जेजूक ती सेवंक आज अत्रेकतात. कालच्या दिसा एकली आवय हांगासर म्हणटा, भुरगीं कितल्या दिसान धांवन जेजूक सेवंक अत्रेकून आसात. केदळा एक पावटी जेजू म्हाका मेळात गाय म्हणून आशेवून आसात म्हणा लागले आनी खंडीत जावन भुरग्यां थंय तो अत्रेक आसा. आनी ह्या दिसांनी हांगासर वर्ती तहाराय चलोवन आसली. प्रविता टिचर हांगासर आसली, भुरग्यां सांगता, तांचें जतन ती घेताली, दोतोन तांकां शिकयताली आनी ह्या वेळार भुरग्यांनी तांचें मेतेरपण कितें तांकां सांगलां तें बऱ्या रितीन करचें हें सगळें तांच्या जिवितांत ती शिकोवन आसली.
कित्याक सोम्या जेजूचो विशेष मोग तांच्या काळजांत आसा. देखून आज हो येवकरिस्त जेजू क्रिस्ताक सेवतासतना त्या एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या सिसांतय आसली निराशणय बगार तो जेजू म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या जिणयेंत आसा, म्हज्या कुटुंबांत आसा. तो संतोष सदांच आसूंक जाय. आनी ह्या संतोशांत आसतना हांव हेरांक बरेंपण करूंक शकता. हांव केन्ना बेजारायेंत आसा, केन्ना म्हजें जिवीत निराशेचें जाता, तेन्ना हेरांनी म्हाका आदार दिवचो पडटा. पण केन्ना हांव संतोशान आसा, म्हज्या काळजा मनांत तो जेजूचो संतोश आसा, तेन्ना हांव हेरांक आदार दिवंक शकता. एक तोंडार हांसो, एक बरें उतर आमकां आनी एकल्याक प्रोत्साह दिता आनी ताचें जिवीत थंयसर संतोशांक तें कारण जाता. आनी तेंच हांगासर सिसांक तें घडलें. सीस खरेंच निराशेन आसलें, कित्याक जेजू तांचे मदें आसुल्लो, तांचे सांगाता तो जियेल्लो, तो मरण पावल्लो आनी तांकां कितेंच थंयसर आपणाचो मुखेली ना, आमचो सांगाती ना असलें एक चिंताप, एक भोगणां तांची ती जावन आसली आनी देखून तें निराशेन आसलें. पूण केन्ना जेजू तांचे मदें घात हजर जावन समाधान तुमकां म्हणटा, आपणाचे हात आनी पांय तांकां दाखयता, तांचो दुबाव पयस करता, ते खरेंच संतोशान भरतात आनी ते मुखार वेगवेगळ्या सुवातांनी वचून त्या जेजूक परगट करतात. तांकां कितेंच पुरासाण थंयसर भोगना. जेरुजलेमाक पाटी गेले म्हूण सांगून देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी देवाचे सुवार्थेंत पळयूं जाल्यार 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक ते गेल्ले, पूण परत जेजू केन्ना तांकां दिश्टीक पडलो, तांचे सांगाता तांकां तो संतोश जालो, तेन्ना परत 7 मैलां चलून ते परत फाटीं गेले, जेरुजलेमाक गेले आनी जेजूक ते परगट करूंक लागले. आमकां हर एकल्याक ह्याच जेजूच्या संतोशांत वाडोवंक आपोवणें आसा. जेजूचो मोग, ताचें बरेंपण आमचें तावन वेगळें करूंक जायना. देवाचे उपादेश, ताचो मोग आमचे तावन तो वेगळो करूंक जायना. कशें ताचे घाई, जेजूचे घाई कितें आसात हातांचेर पांयांचेर, ते जेजूक वेगळें करिनात, तशेंच आमकां देवाचो मोग, ताचें बरेंपण तें आमकां वेगळें करिना. केन्ना ताचे उपादेश आमी पाळटा, ताच्या मोगांत आमी जियेता, तेन्ना आमी त्याच क्रिस्ताक आमच्या जिणयेंत परगट करता. जेजूचे शिस ते थंयसर सिनागोगाक गेल्ले आनी जेजूक तांणी परगटलो, धैर्यान तांणी परगटलो. तांकां थंयसर जिवीश मारतात म्हणली बेस्तावणी आसली, पूण जाल्यारय ते कितेंच भियेनासतना ते मुखार वेतात आनी त्या जेजूक परगटतात. आमी हर एकल्याने ह्याच जेजूची वळख दिसान दीस आमी जोडता आसतना त्या जेजू थंय आमचो भावार्थ, आमचो तीर जावं दी. आज प्रत्येक रितीन ह्या सर्व 11 भुरग्यां पासत आमी मागया त्या जेजूचो मोग तांच्या काळजांत वाडूं आनी तशेंच तो जेजू तांकां सदांच आशिर्वादीत करूं, बरें शिकाप ह्या भुरग्यांक मेळूं आनी तशेंच ती वडिलांक खाल जावन तांचें कुटाम नंदन करूं, कुटुंबाचो अलंकार ते जावं, पवित्र सभेचो अलंकार ते जावं दी म्हूण सांगून ह्या वेळार आमी मागया. आमी सर्व उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सोदमंदा देवाक, सर्वोदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभालो, हांव मरेतावन जन्मालो, हांव पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार मारलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो,
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेला देव बापाच्या उजव्याक बसला थिंगता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करीतलो सदमंदा पवित्रत्म्या कतोलीक वैश्विक भक्तांचो एकतार पत्कांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमचे मागण्यांक सदांच खाण दिता. आमचे खंयचेय मागणे तो इन्कार करिना. बगार जें कितें बऱ्यांतलें बरें आसा तें आमकां फावो करता. आज ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाक आनी आमच्या समेस्तांक तसो देव आशिर्वाद आनी बरो म्हणून मागता आसतना आमची सर्व प्रार्थना ताचे समोर आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रसार करूंक आनी ताची हरोप हेरांक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांती समाधानाचे वातावरण रस राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी सगळ्यांनी पाळोवंक जाणवाय दिन म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. त्या मनशाकुलान आनी सगळ्यांतल्यान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांनी तुवें जोडले सोडवेलाचो फल आनी आनंद भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जिजोक आमी ताच्या उतरां आनी पवित्र करिस्वाद्वारे भेटोवन सदां ताच्या कृपेन वाडांत सोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त प्रायवंत आनी पिडेस्त भावा भयणीक बरी भलायकी मतीची समाधान फावो कर. तांची सेवा करतल्याक आनी विविध रितींनी आदार दितल्याक तुज्या आशिर्वादांनी बयर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या स जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन स लोकांनी एकामेकाच्या गरजांच स्मरण करून आनी माया मोगान जीव तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जेजू पयले फावटी आमच्या काळजांत स्वीकार करतना देवाचे विस्नार आशिर्वादान आमचेर वतून येवंक दी. माया मोगाच्या आनी सेवेच्या शेगुणांनी भरून आमचे थंय बावर्त बरवसो आनी मोगाचो स्पिरीट सोडून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तरबेती दिल्ल्या सर्वांचेर तुजी विस्नार बेसांव घाल. तांच्या जिवनांत शांत समाधान बळबलायकी दी. तांणी हाती घेवची सर येवजना सुफल कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमच्या विगार बापाक सदांच बरी भलायकी दिवन ताचो मिसाव वावर सुफल कर. तांणी हाती घेतली स योजना पोताक पवय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक खंयचे बरे आनी फायद्याचे ते सारके समजून बरी जिणेवार दाखोवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजर जाल्ल्या आम्या सोमेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जीव तशेंच एकामेकाचो मोग करून भोगसाणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जीव तुज्या पुता पुनर्जीवन जिजूची ओळख हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर्व वैयक्तीक प्रार्थना मौनपणे बापा समोर आमी दवरया. ह्या सर्व भुरग्यां बसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. तांच्या कुटुंबा बसत आमी मागया.
सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो ह्या वेळी उडास काडून तांच्या बऱ्या भलायके बसत आमी मागया. मोगाळ सर्गींच्या बापा, वर्त्या मोगान आनी विश्वासान आमची सर मागणी आमी तुजे समोर दवरल्यान ती तूं दयेन स्विकार कर. तुजो भोव पवित्र येवकरिस्त तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुवें आमकां दिलाय. आमच्या संगता सदांच रावोंक तूं ह्या मुखांत्र आशेताय. आजय भुरगीं तुका सेवता तांच्या जिविताक तूं प्रवेश जाता आसतना तांचे सवय तूं सदांच राव. तुजे बरेचशे गूण तांच्या जिवितांत रुता जावं दित आनी सदांच तुका मानवाली भुरगीं ती जावं दित. तांच्या कुटुंबांक आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. तशेंच आम्हा समेस्तांक तुज्या बेसावाणी तूं बरें सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता आमची सरस्वतकार पिडा शिडा ती दुपलिकार एकच दूर वर्सा कृपी बापा तुका समर्पिता गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता आयल्या तुजे समोर बापा तुज्या पायांतळा ओपून दिता आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणिसा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारकान बदल म्हूण परता
सत्कार पिडा शिडा ती दुप्लिकार हे कष्ट दूर असंकृपी बापा तुका समर्पिता आमची सरस सत्कार पिडा शिडा ती दुप्लिकार हे कष्ट दूर असंकृपी बापा तुका समर्पिता घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वाय काणीक जावन भेटोवन दिता क्रिस्ता मसारतान बदल मन परता घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वाय काणीक जावन भेटोवन दिता क्रिस्ता मसारतान बदल मन परता घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वाय काणीक जावन भेटोवन दिता क्रिस्ता मसारतान बदल मन परता म्हज्या भाव भयणीनो भुरग्यांनो हे म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या तवा सर्वेस्पर मानून घेव. बहुदयाळ बापा संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका पारीकपण आनी मनशाक बक्षाणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजें दैवीक जिवेत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक कितें फायद्याचें जावं म्हूण मागता. प्रेस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवयास तुमचे सवयास आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्त्यांक उगडली दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली चडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवेत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार
आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मोकार. दरबाराचो सर्वेस पोर्तू सर्वांनी संसार बला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरास तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशापद जातून समयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो बरा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हें रगत फातकाचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वार उगतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुर्ण जीवन बोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे जय. बापा आमच्या सोडवणे बसत तुज्या पदां सुचलेल्या कश्टा मरणासो ताज्या आनंद बरेतपणा जिवंतपणा आसूं आनी सर्गा सोडणे आसूं आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकार एक काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या ती बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवान अंकुवार मरयेच्या भगवान जुजेच्या तुज्या भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परजे सांगाते ह्या संवसारान वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रिती मोगान खातीर कर.
तुझ्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारां शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मय पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदरा सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पोवेसा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोर्तुग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे. सर्गेंचे माग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनार. सुम्याचे शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं मोगासो आनी एकवटा सगर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागे. तुमचे भितर येवचे म्हाका फोवना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या बोंड्या जीवदातारा घे काळजांत तूं सर्गेराया. कालत्या बोळ्या देव कुवारा वेळार कर आमच्या काळजांत धन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंतारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंदारा. तुकास मोडून आमकां दिलाय आमच्या अज्ञाचे पोषण जाला. आमकांच मोडून सत्तेन भरताय मोगांची येम आमकां आपयता. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंदारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंदारा. दयाळ मोगाल काकुळटा बरो गोडीतो बोकऱ्यांचे दाम. वारसदानी जिविताच आमचे जिये तो सादा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंदारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा. सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाल सर्वंदारा. मिस्त्री सोमी सर्गी सोबत
आमचे जिणेचे एकच दार संसार उस्वार पात्या सोयी ससांची विकरी सगळींचे वार आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सर्वंदारा आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैविक जीवा सर्गीराया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सर्वंदारा सर्गीच्या मुद्या चिरातारा एकाल सांतो सर्गीराया कळत्या गोळ्या देवकुवारा बेडाकर आमच्या काळजांतन्या काळीजमोचे आशिवरासा काळीजमोचे लालेवरासा येचेसू सेमच्या तुका ये वेगी भोगता येण्या तुझ्या काळीजमोचे आशिवरासा काळीजमोचे लालेवरासा येचेसू सेमच्या तुका ये वेगी भोगता येण्या तुझ्या तू बरो गवळी हांव तुजी शेली अरे घडी राता ताणबुके वेली बसून पत्का मेली सरव दिवून पोसता कारक्यान कारारी दिवो जावून येता संसारी पोयनारी बरवो सोमोसो जाता ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीजमोचे आशिवरासा काळीजमोचे लालेवरासा येचेसू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता येण्या तुझ्या मोगाला जेसू उंड्या आणि वायनाचे रुपार तू आमच्या काळजांनी पयल्या पोटी आयलाय ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दिताव तुजें स्मास रगत दिवन तू आमकां पोसताय आमचे ह्या अस्कंत काळजांत तू एक जाताय हांव तुजो मोग करता जेसू आजच्या दिसा
तू आमचेताय येवन आमकां तुजे केलाय देखून तुका अर्गां दिता कितलो वरतो तुजो मोग जेसो तो वर्णक आसाद तुवें केल्ल्या सगळ्या उपकाराक तुका कितले अर्गां दिल्यारी पवनात जेसो तूं भुरग्याचो चड आनी चड मोग करताय तुवें म्हणलाय ल्हाना भुरग्यांक मोजेताय येंग सोडा म्हण आमकां सगळ्या भुरग्यांक तुजी लाशिल्ली भुरगीं कर जेसो सदांच आमच्या काळजान आमचे सांगी राव जेसो आमकां तुजे ताण केदींच पयस वचोंक सोडिनाका अर्गां तुका जेसो हबला तुका जेसो सुती तुका जेसो मोगान मोजाय लाय सोमिया काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून दुनिया संतोष म्हाका दिला मोगान मोजाय लाय सोमिया काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून दुनिया संतोष म्हाका दिला मोग मोसो करताय कश्टा दुखान पावताय उपकार तुजो बावुरता तुजे वाटे समकोन तुजे सशी पावो जीनभर पेसारता मोगान मोजा आयलाय सोमिया काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून दुनिया संतोष म्हाका दिला मोगान मोजा आयलाय सोमिया काळजान बिडार केला तुकाच म्हाका दिवून दुनिया संतोष म्हाका दिला प्रार्थूया प्रितेच्या बापा मोनान घुसपाल्ल्या पूण संतोष बरी जाल्ल्या सिसां परी ह्या सर्गींच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी बावरतान देखला आपोडला आनी मोगान वेंगयला हे देवड भाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां ताच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मोना उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें भोगसणे आनी नवें जिवीत दितेल्या जेजूक ताच्या आज्ञा प्रमाणें साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे जिबलेवाचे मागणे आमी सांगता म्हणया सर्गेंच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो बावाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गेंच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्ययात्रेक परत जागृत करूं तुजी कृपा आमकां नासतना सुवातेचे बी पोषण करतले जावन रुपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत परवशान मनशाकुल आनी सगळ्या सृश्टीतय ते बी रुपांतर हाडूं तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नासतली तुजी महिमा ससनाक पसरतली
जुबलेवाची कृपा भरोशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे दय सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करून तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सुंदरसो आनंद समाधान पसरो सस्नाक आशीर्वाद जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होगळाप जावं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. आतां आमी कोंताचेर आनी बेंतिणेचेर आशिर्वाद मागता. आमी सर्व उबी रावया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्काचो गोट भक्तीन आनी बावर्तान संभ्रमोंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगिवंत माये संगे तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंतांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पयन संपोवन सर्गींच्या राजाक येवंक आमकां तुज्या पुता जेजूचे नांवे फावो कर. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवाय आसूं. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सुडवंदरा तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मल दोंगराच्या भगिवंत अंकवार मरियेच्या मोगा पासून ही तुजी साकरां व्हडा भक्तीन ही बेंतीन घालतली. तुज्या उजव्या हातान तूं तें पवित्र कर. अशें तिच्या विनतेन खोट्या दुस्मनांतलें बचाव जावन मरण पर्यांत तुज्या कृपेन तें तीर रावून दीत. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेया मिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेया मिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेया मिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. मोगाळ भुरग्यानो घेया आशिर्वादीत जाल्ली ही बेंतीन आनी भगिवंत अंकवारीच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या कथा विणय तुमकां ती घालून रावूंक आनी सर वायटांतले तिणें तुमकां राखूंक आनी ससनाच्या जिविता तुमकां पावोवंक तिचे लागीं मागा. आमी सर्व बसया. आतां भुरग्यांक बेंतीन घालतले हांव आनी तशेंच कोंत आनी पवित्र पुस्तक ह्या भुरग्यांक आमी दितले हांव.
मोगाच्यानो आज 11 जाणां भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक परत्या संतोशाचो दीस. पयल्या सुवातेर सकड भुरग्यांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. आमी ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासूया. आयच्या दिसाची देवस्तुती भुरग्यांनी बोवापूर बायन चलोवन व्हेल्या. सुमार दिसा तावन ताणें अभ्यास केल्लो. थोड्यांनी मायका मुखार पयले फावटी रावचे तरी बोवापूर बायन आज सकड देवस्तुती तांणी चलोवन व्हेल्या. तांकां तरबेती दिल्या ह्या फाटल्या दिसांनी ह्या सगळ्या वर्सांत म्हणयेत प्रविता कुटिना सादांतून वाडो. तिचो ताळो कशें व्हडलो आसा तशेंच भुरग्यांचो ताळोय व्हडलो जाला. भुरग्यांनी घट्ट वाचला आनीक तिणें बोवापूर बायन ह्या भुरग्यांक तरबेती दिल्या. तिचो ह्या संदर्भार प्रत्येक रितीन उपकार बावुरता. हांगासर आमचे आल्तार तशेंच कालच्या दिसा सकड मांडावळ केल्ली आसा. हॉली क्रॉस धर्मभयणींनी सिस्टर मेरीलेट कालच्या दिसा ती एकलीच आसली. 2 जाणां रजेर गेल्यांत. तशेंच सिस्टर सालेत मेरी तिची आवय हुशार ना देखून ती गांवाक गेल्या आनी ती एकलीच आसली तरी ताचे सांगाता प्रोसिटा वेलंकानी वाडो ताणें सांगात दिला आनी हांगासर हे सगळी वेदी मांडूंक तांणी वर्ती मेहनत घेतल्या. सिस्टर मेरीलेट आनी तशेंच सिस्टर इना मेरी आनी प्रोसिटा तांचो उपकार बावुरता. आज हांगासर वाजांक बोवापूर बायन केल्यांत अशोक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी तांचोय ह्या संदर्भार उपकार बावुरता. आयच्या ह्या मिसाक आमकां बोवापूर बायन गितां गावन ह्या भक्ती कार्यांत वांटेली जावंक आदार दिला. गायन पंगडाच्या सर्व संद्यांनी तांचो मुखेली प्रदीप डिसोजा सुवय आनी आज वजंत्र खेळिल्ल्या प्रवीण मोडीप तांकां सुमेस्तांक ह्या संदर्भार तांचो उपकार बावुरता. तांच्या मिसांवांत सर्व बरें मागता. येवच्या आयताराची देवस्तुती सान लॉरेन्स वाड्याची. आज संजेर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो जमती सान लॉरेन्स वाड्यांत राफायल डिसोजा घर संजेर 3 वरांचेर आसतली. ह्या हप्त्यांत मिसा सोमारा सुनील डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो जल्मा दिसा संदर्भी जेरोम मोंतेरो बाळोकचे सुवाडो घरच्या आल्मावा खातीर. मंगळारा मारियम्मा मिया पदाव हिच्या इराद्या खातीर. डॉमिनीक मोंतेरो बाळोकचे सुवाडो हाच्या आत्म्या खातीर. बुधवारा लिडिया मोंतेरो फातिमा वाडो अर्कामीस. एलिझाबेथ मोंतेरो बाळोकचे सुवाडो हिच्या आत्म्या खातीर. ब्रेस्तारा जेफ्री मोंतेरो फातिमा वाडो घरच्या आल्मावा खातीर. लॉरेन्स मोंतेरो बाळोकचे सुवाडो हाच्या आत्म्या खातीर. शुक्रारा आपोलीन मोंतेरो जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो अर्कामीस. शनिवारा जाल्पिन डिसोजा सान थॉमस वाडो अर्कामीस. आयतारा फिरगयच्या लोकांच्या त्या सवा खातीर. अर्गामिसा मार्सेल आनी रिटा डिसोजा सान लॉरेन्स वाडो लग्ना जिविताची 3.5 वर्सां सोंपोवच्या संदर्भी. मतायस डिसोजा फातिमा वाडो प्रिन्स्टन मोंतेरो वेलंकानी वाडो. फाटल्या हप्त्यांत 3 दिसांचे रजे शिबीर भोव बऱ्यान जालें. ह्या शिबिराक खाण जेवण तयार करूंक सबार वाड्या घरांनी वर्तो आदार दिला. सक्कड वाड्या घरांक मुखेलपण दिल्ल्या फिरगसोळी परिशद उपाध्यक्ष प्रदीप डिसोजा, कार्यदर्शी सरिता डिसोजा सवय सक्कड गुरुकारांचो प्रतिनिधींचो उपकार बावुरता. ह्या शिबिराच्या खर्चाक सबारांनी दान दिवन आदार दिला. ती ह्या परी आसात. विवेल डिसोजा फातिमा वाडो 1000 रुपये. फिलीप विजेता डिसोजा 500 रुपये.
Maria D'Souza, St. Thomas वडो 500 रुपये, प्रदीप D'Souza, St. Thomas वडो 500 रुपये, Calixto Montero, St. Anton वडो 1000 रुपये, Ronald Sima Montero, St. Anton वडो 1000 रुपये, Alvin D'Souza, San Jose वडो 500 रुपये, Stan D'Souza, San Jose वडो 500 रुपये, Carmen Montero, St. Thomas वडो 500 रुपये, Celine Frederick D'Souza, Velankani वडो 500 रुपये, Princella आणि Prinella D'Souza, San Jose वडो 1000 रुपये, Dennis Jacinta D'Souza, Velankani वडो 500 रुपये, Veronica D'Souza, Velankani वडो 500 रुपये, Vincent Lydia Montero, Fatima वडो 1000 रुपये, Ajit Litesh D'Souza, San Jose वडो 500 रुपये, Leo D'Souza, San Jose वडो 500 रुपये, Jeffrey D'Souza, St. Thomas वडो 500 रुपये, राजेश रूपा मोंटेरो, फातिमा वडो 1000 रुपये, स्टीवन संतानस, फातिमा वडो 1000 रुपये, हिलरी D'Souza, फातिमा वडो 500 रुपये, तारशी प्रकाश D'Souza, फातिमा वडो 500 रुपये, राफाएल D'Souza, सान लॉरेंस वडो 1000 रुपये, रोनाल्ड मोंटेरो, सान लॉरेंस वडो 500 रुपये, जोकिम मोंटेरो, बाळक चुसू वडो 1000 रुपये, कार्मिन डेसा, वेलंकनी वडो 500 रुपये, एलिजा फेरावो, St. Thomas वडो 500 रुपये, सरिता D'Souza, St. Thomas वडो 500 रुपये, डेल्फिन अल्बुकर्क, St. Thomas वडो 500 रुपये, मतायस D'Souza, St. Thomas वडो 500 रुपये, जसिंता D'Souza 400 रुपये. ह्या सर्वांचो ह्या संदर्भार उपकार भावुरता. शिबिराक लायट्स आनी सावंड्स वदकसून दिल्ल्या MH रेंजर्स मालक प्रकाश मोंतेरोचो आभार मानता. शिबिराच्या भुरग्यांक आयस्क्रीम दिल्ल्या राजेश रूपा मोंतेरो, फातिमा वडो, प्रभू प्रकाश D'Souza, St. Thomas वडो हांचो उपकार भावुरता. निमाण्या दिसा जेवण स्पॉन्सर केल्ल्या मार्सल मोंतेरो, बाळक चुसू वडो, विशेष आदार संघात दिल्ल्या हरीश फेराबो आनी लाविना D'Souzaचो उपकार भावुरता. आमच्या फिरगजेच्या युवसना खातीर युवा समावेश येवच्या आयतारा एप्रिलाच्या 20 आनी 1 तारखेर आसतलो. हो समावेश सकाळी 9:30 वरांतावन दनपारां जेवणाद्वारे सोंपतलो. आमच्या फिरगजेच्या सक्कड युवसनांनी हातूंत भाग घेवचो. YCS आनी ICYM संचालनाच्या सक्कड संध्यानी सुकाड आसतना हजर जावचें. जेजूचे सुवार्ता आयिल्ल्या विन्सेंट मोंतेरो तावन ती घेवची. ह्या मिसा उपरांत ICYM संचालनाची जमत आसतली. सर्व संध्यानी हजर जावचें. निमाणें गीत आतां आमी गावया. फातिमा साहेबेनी आमचे शिरोतेनी वंदन करताव गादीपोणी तुम्हाय आमची राणी. वंदन करताव गादीपोणी तुम्हाय आमची राणी. फातिमा साहेबेनी आमची शिरोतेनी वंदन करताव गादीपोणी तुम्हाय आमची राणी. वंदन करताव गादीपोणी तुम्हाय आमची राणी. अवकार मोये आशीर्वाद देवांका
घेवन कष्टाचे कडवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते पापाचे आणि बदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Jesus, tu kang araw
दीस पयल्या कुंगारासो भुरग्या तुका व्हड संतोष आसो दिसाय जेसू संगी एकवटोसो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रम आसो सर्गिया जाणी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत सर्गिया जाणी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत. पायमाय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागते सगळे सैरी धैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी पायमाय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागते सगळे सैरी धरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी सर्गिया जाणी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत सर्गिया जाणी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत. आयतारा सोसून तुवें पासून कुंसार कुंगार केन्नाय विसरूंक नजो नितळ कुडीक लागयना कावसो घोसाणेन भरतलो फुडार तुजो आयतारा सोसून तुवें पासून कुंसार कुंगार केन्नाय विसरूंक नजो नितळ कुडीक लागयना कावसो घोसाणेन भरतलो फुडार तुजो सर्गिया जाणी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या
La